सुरेल तिळवे आप आम आदमी पार्टीचो प्रतिनिधी। नमस्कार, माझे नाव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे। सगळ्यांक अस्मिताय दिसाची परबी जनमत कॉल ओपिनियन पोल हे घेतलेले, कारण आमकां गोंयकारांक आमची अस्मिताय सांबाळपाक जाय आशिल्ली। त्या वेळार आमची अस्मिताय आशिल्ली की आमी महाराष्ट्रान मर्ज जावचे न्ही, विलीनीकरण जावचे न्ही आणि गोंय हे एक स्वतंत्र राज्य उरचें। पूण हे राज्य आमी अस्मिताये खातीर राखून दवरपाक जाय। आमकां कोळशान काळी किट्ट जाल्ली आमची अस्मिताय नाका आणि त्या खातीर तुमी आज सगळे जाण एकटे आयले हांगा, ताजी म्हाका खोस भोगता। शुभम मेळावलीच्यान मुद्दम हांगा आयिल्लो। मेळावलीच्या आंदोलनांतल्यान आमी एक देख घेवपा सारकी आसा। 9 म्हयने थंयची बायलां, थंयचे दादले रस्त्यार बसून आशिल्ले आणि 9 म्हयन्यान काल तांकां जैत मेळ्ळा। आमी जर हे सगळे प्रोजेक्ट जे आमकां गोंयकारांक नाका ते गोंयांतल्यान भायर काडटले जाल्यार आमकां अशेंच तांचे भशेन तोच धरून बसून रावचें पडटलें। मेळावलीचो प्रश्न हो फक्त IITचो प्रश्न न्ही, तर तो त्यांचो जाग्याचो प्रश्न आणि ते शुभमान सांगले तांचे जागे त्यांच्या नांवार ना। पयर जे पुलिसांनी बायलेच्या पोटार खोट मारली ती त्या गावाच्या पोटार खोट मारलेली, कारण ते लोक थंय रोयता, थंयच्यान उत्पन्न काडटा आनी आपले पोट भरता आणि हे सरकार तांचे पोट मारता, तांच्या पोटार खोट मारता। मेळावलीकारांनी प्रमोदाचो मोद देवेला तसोच या प्रमोदाचेर नावा तो मत देवपा जाय। आपूण पुराय विश्व जिखलो, तेका मेळावलीकारांनी दाखोवन दिले की तो मेळावली जिखपाक शकना आणि फुडाराक तो 70 जिखपाना। पयरूच मकर संक्रांत जाली आणि मकर संक्रांत जावन आमचो सूर्य उत्तरेक वता, उत्तरायण म्हणटा आणि आमचो आता दीस व्हडलो जाता। सूर्य उत्तरेक वचून काल एक आमकां बरी गजाल समजली, म्हळ्यार IIT 70तल्यान ना जाली। दोतोर जेसन बाबान हांगा ग्लास दाखयलो, ग्लासान उदक घालून दाखयले, म्होंव घालून दाखयले, डायमंड घालून दाखयले। पूण हांव दोतोराक हे बी सांगपाक सोदता की तुमी जेन्ना सांगले तेन्ना हांवें त्या ग्लासान कोळसोय घालून पळयलो आणि म्हाका कळ्ळें की आमी त्या ग्लासाची किंमत मायनसान व्हरता म्हणून, आणि त्याच खातीर हो कोळसो आमकां गोंयांत नाका। आज ह्या लोहिया मैदानाचेर जाणी आमकां उलो दिल्लो की गोंय स्वातंत्र्य करपा जाय म्हणून, थंयच रावून हांगा सगळे जाण तुमकां उलो दिता पुराय गोंयकारांक की एक पावल मारा, एकचाराचे एक पावल मारा आणि हे नाका आशिल्ले, जे गोंयांक नाका आशिल्ले, गोंयकारांक नाका आशिल्ले प्रकल्प आसा ते सगळे गोंयांतल्यान भायर काडा। देव बरें करूं। बरें करूं तिळवे बाब, कारण कार्यक्रम वाढत गेल्लो आसा। आमची स्टेट प्ले आसली आनी कांय खिणा खातीर ती स्टेट प्ले नंतर दवरला, कारण जे आमचे फुडारी आयिल्ले तांकां खुबसो वेळ बसचो पडलो, कारण तांचे हांचेय कार्यक्रम आसले आनी आमी तांकां टायमूय दिल्लो। आमच्या कुलाक मान दिवन ते आयला। पण एक गजाल हांव सांगता की आमी रेजिनाल्ड बाबान उलयला, आमी आमचो प्रयत्न केलो एक पावलो मारपाचो। तुमची टर्न आसा, बरोबर न्ही? मोठ्यान आनी एक गजाल मुद्दाम सांगता, एखादी चूक करप आनी कापस्तादीन सांगप म्हजे कडेन ती चूक जाली आनी आपूण ती चूक सुदारता, हाकाय काळीज लागता भावानो, लागता काय ना? म्हणून हांव आपयता विजय बाबाक ताणें थोडक्यात उलोवप करचें।
कॅप्टनाचे प्रेझेंटेशनाचे लास्ट लायन आशिल्ली की गोवा इज अ लँड वर्थ फायटींग फॉर. हो एक जजमेंट एक गुजराती जस्टिसाचो, जस्टीस पटेल म्हणटालो. होच विचार धरून सगळ्या हांगा आयिल्ल्यांक पयलो हांव नमस्कार करता. गोंयचो ओपिनियन पोल जो 54 इयर्स पयलीं जालो, ह्या बरे दिसाक एक म्हूर्त म्हणून धरून इगर्जेची गांठ पदू जाली की गोंयकार एक पावल एक्साराचेर. हें जें तुमी पावल मारलां हें फॉरवर्ड करपाक आमकां सगळ्यांक हाडलें. पूण तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. पयलें म्हणल्यार पयलेच जे गोंयचे एकवटाचे फुडाऱ्यान बाबा अंतावान हिस्ट्री सांगली. ह्या हिस्ट्रीन अशें आशिल्लें की 54% सुमार लोकांनी मर्जराचे विरुद्ध मत मारलें आनी 43% लोकांनी मर्जर जावचो म्हणून मत मारलें. आतां 54 इयर्साचे मागीर आमी हांगा आयल्यात चॅक करपाक की गोंयची आयडेंटिटी आमची अस्मिताय म्हणटा ती जिती आसा काय कितें. ह्याच दोतोर जॅक सिकेरीन आनी शाबू देसायान जें कितें केल्लें आनी असंख्य ओपिनियन पोलाचे जे लिडर आशिल्ले तांचो जो सॅक्रिफायस तांणी जें कितें काम केलें हें खरें आमचे फायद्याचें आसतलें काय कितें, हो प्रश्न आमकां आतां पडिल्लो आहा. आनी हाजे खातीर हांव तुमकां याद करून दिवंक सोदतां की एक विचित्र घडणूक जाली 2 वर्सां पयलीं. ही कापाजात इतल्याच खातीर जाली की तांणी म्हणलें की तांचो भुमिपुत्र प्रमोद सावंत म्हणटा तो त्याच वर्सा मुख्यमंत्री जालो. हाच्याच खातीर आमी म्हणटात की हो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून. हांवूच म्हणना, बाय झरिनाचें हांवें खूब आयकलां खूबदां. ती म्हणटा की हो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून. आनी हो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून सिद्ध जाता की कोणाक एक गट्स जाता सांगपाक की बाबा आमकां काडून गोंयांत घाल आनी गोंयकारांक मायनॉरिटी करून गोंयचेर आमी आमचो हुकूम चलोवचो म्हणून. हें तें कारस्ता. आनी तें करपाक इतली कापाजदाद तांकां इतल्याच खातीर आयल्या जी हिस्ट्री सगळी सांगल्या, जे प्रेझेंटेशनांनी कळ्ळां. आनीक ज्याचे खातीर आमी बी रिस्पॉन्सिबल आहा ना न्ही. हांव तें म्हणना की आमी रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून, पूण आमी कित्या खातीर केल्लें आनी कितें केल्लें आनी आतां तें खंय पावलें ताजो जर तुमी नियाळ घेतात जाल्यार एक असो इशू येता. ओपिनियन पोलाचे खातीर हे ओपिनियन पोलाक सारको दर्जो दिवचो, आमचे सिलेबसान येवचे म्हणून हांवें बोवाळ केल्लो. ताजे मागीर आमी म्हणलें की दोतोर जॅक सिकेरीचो पुत्रो एसेंब्लीन येवपाक जाय. हो पुत्रो येवपाचो बंद करपी मनीस तेन्नाचो स्पीकर आज गोंयचो मुख्यमंत्री जाल्लो आहा. म्हणल्यार जो जॅक सिकेरीक दोतोर जॅक सिकेरीक मानीत ना, जो कसलोच ऑफिशियल फंक्शन आज करना आनी एक गद्दार एक ट्रेटराक घेवन प्रकाश जावडेकर असले मनशाक घेवन इफ्फी आज सेलिब्रेट करता जेन्ना गोंय पेटला त्या दिसा असलो गद्दार आज गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. हे सगळे जर पळयलें जाल्यार अशें दिसून येता की गोवन्स हॅव हॅड इनफ. गोंयकारांक चड भुजलें. आज कांय ऑफिशियल फंक्शन ना. आज मुख्यमंत्री 12 वरांचेर ट्वीट घालता बारीकसो की गोंयची आयडेंटिटी आज डिफायन जाल्ली म्हणून ओपिनियन पोलाची परबी. आनीक अशें दिसता की गेले 2 वर्सां हे मुख्यमंत्र्यान केलें कितें. हाणें आपली आवय परत चड म्हणून जो मानतालो म्हादय ती हे प्रकाश जावडेकरा कडेन मॅच फिक्सिंग करून ही म्हादयच विकली. सादें कोंकणीन सांगतलो म्हणल्यार जाणट्या आवयक व्हरून कर्नाटकाच्या वृद्धाश्रमान ओल्ड एज होमान घाली. हे करपी हो आज गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. ह्या मुख्यमंत्र्याक खूब ट्राय केलें ताची दादागिरी करपाक
ताणें पुलीस ऑफिसर हाडिल्ले आहा IPS. आमच्या वेळार हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो सगळे ऑफिसर गोंयकार आसताले. कलेक्टर IAS ऑफिसर आसनासलो, गोंयकार कलेक्टर आसतालो. आज सगळे भायले आयिल्ले आहा. CAA NRCचें एजिटेशन धरून कोळशाचें एजिटेशन सेव मोले खंयी तुमी पळयात. आज सादी ही मिटींग घेवपाकूच म्हाका कलेक्टराक फोन करचो पडिल्लो की कित्याक तूं हाडयता काय म्हणून. सो अशी परिस्थिती आयिल्ली आहा की डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन सगळें काबार केल्या. जंय मनशाक एक हक्क आहा लोकशायेन, तो हक्क पसून दिवपाक व्हडलो फावोर कसो जाता. आनी गोंयच्या पुलिसांक वापरून गोंयकारांक ते माड्डयतात जे IIT मेळावले जाल्ले आहा. जाणटे बायलांक माड्डोवंक लायले गोंयच्या ऑफिसरांक. ऑर्डर कोणा कडच्यान आयली कोण जाणा. म्हणून हांव आयचो हे दिसाक वॉर्निंग दिवंक सोदता पुलिसेक, चड करून आमचे गोंयचे पुलीस ऑफिसरांक. वगे आयकून कोणाचे तांचे लोकांचेर माड्डू नाका, लोकांचेर अत्याचार करूं नाका. तुमकां यू वील हॅव टू आन्सर हियर. ते वतले दिल्ली पडते. सरकार चेंज जातलो ते चेंज जातले, तांकां ट्रान्सफर येतलो, तुमी हांगा आसतले. तुमकां श्राप पडटलो आनी तुमकां हांगा फेस करचें पडटलें. हो सरकार फकत 1 वर्स उरला. हो सरकार परतो कसोच येवंक शकना. कित्याक इतलो अन्याय करपी सरकार कसोच गोंयकार सोंसून घेवंक शकचो ना. आतां सरकार येवपाची संभावना कशी आहा? सरकार येवपाची संभावना एकूच आहा की आमी सगळे झगडून BJP जिखतली. होच पर्संटेजीचो राव सांगता मरे, सांगता मरे, राव मरे, राव सांगता मरे. तो एक अशें जाता की सरकार बुडोवपाक सगळ्यांनी एक जावंक जाय म्हणून रेजिनाल्डान घेतले. गोंयकार एक पावल एक्साराचें म्हणून चिंतून जे कोण आज आयल्या तांणी हें चिंतचें पडटलें की आमी फाल्यां कितें करतले. म्हजें हांव कितें करपाचो आहा तें आतांच सांगता. हांव मानता की सरकार येवपाक आमी पर्रीकाराक आदार केलो. कित्या खातीर केलो तो हांवें खुबदां सांगिल्लें आहा. म्हजी चूक जाली तो मरतकर आमी भायर सरले ना ते. हें हांवें कितल्यांदा सांगिल्लें आहा. पूण एक सांगूंक सोदता तुमकां इतलेंच की ज्या पर्रीकारान म्हणिल्लें की हो कोळसो म्हणटा ती कॉन्स्पिरसी, ही कोळसो म्हणटा ते 3 बिझनेसमॅनांचो धंदो आनी गोंयाक म्हारग पडपाचो धंदो, हातून प्रदूशण जावपाचो हो धंदो, ह्या पर्रीकाराक आमी सपोर्ट केल्लो. आनी जे दिसा पर्रीकार मेलो त्या दिसाच्यान आमचे खातीर खरी BJP मेली. हें आमी कितल्यांदा म्हणिल्लें आहा. आतां इश्यू जाता आमी सगळे झगडटात. इतले NGOs एकूच गोंय राखपा खातीर झगडटात. आमी एक जावंक शकना. मेळावलेच्या गांवकारांनी बाब शुभमान दाखयलेलें आहा की धाकटे गांवांतले लोक 70चे जे तितले डेव्हलपमेंट 70क जावंकूच ना, तितलो इंटरनेट एक्सेस आसचो ना, त्या लोकांनी एकवट म्हणटा तो खंय व्हरूंक शकता हें आमकां गोंयकारांक दाखयलेलें आहा. आनी हे 60वें वर्स लिबरेशनाचें, ज्या वर्सान गोंयकारांचेर चडांत चड अत्याचार जाता. अजेंत मोंतेर म्हणून ताणें ते फ्रिडम फायटरांक व्हरून वाळपयच मारिल्ले, तशें त्याच वाळपय आमचे नवे अजेंत मोंतेर ह्या भारतीय गोंयचे सरकाराचे जाल्ले आहा. लोकांचेर अत्याचार करता. आनी अशें जेन्ना सगळें जाता तेन्ना आमकां क्लियर कट एक तकलेन येता की बाबा आमी सगळे एक कित्याक जायना आनी आमी सगळे एक जावंक जाय म्हणून आमकां एक कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs सांगतात. आमचे तर दोळे उगडे जायना, आमी कोण राजकारणात उरूंक शकना. आमी जर हें हांगा उलोवन सरकाराक जर सपोर्ट करता जाल्यार आमची लाय म्हणटा ती एक्सपोज जातलीच. आनी ही लाय एक्सपोज जावन आमकां रावंक मेळचें ना. आमी इलेक्शनाक कोण जिखचे ना. सगळे पार्टीज आज आपले इलेक्शनाचे 2022 विचार करतात. आमी कितली मतां मेळटली आनी आमी कशें इलेक्शन जिखतले. कोण चिंतना. आज गोंया सेफ करपाक जाय. 2022 मेरेन ते जिते उरपाक. 2022 मेरेन जर फेत कंप्लीट जाली मोपा एअरपोर्टाचेर जालें ते भशेन कांय करूंक जावचें ना. ते मुसलमान जाल्ल्यान जमा म्हणटले. आज गोंय साल्वार करपाची गरज आहा. आनी हे जर गोंय साल्वार करतले जाल्यार शेतकऱ्यांनी जे पंजाबचे बॉर्डराचेर दाखयलां, जे हरियाणाचे बॉर्डराचेर दाखयलां, जे राजस्थानचे बॉर्डराचेर दाखयलां, एक मेजॉरिटी सरकाराक
दिम्याचेर हाडून येता म्हणून ते आमी करचे पडटले आनी ताजे खातीर कितेंय सॅक्रिफायस करपाक हांव तुमचे बरोबर आहा हें हांव तुमकां उतर दितां. पुलिसेक वॉर्न करता, हे गव्हर्मेंट सर्वंटांक वॉर्न करता. ट्रॅकाचेर बसले चांद्रा पुलीस धाडले आनी खंय गेले इगर्जेन भितर आशिल्ल्या भुरग्यांक लिबरेशन डेचे दिसा अरेस्ट केले. असली जर दादागिरी तुमची चलता, तुमी जर आमकां ट्रॅका वयले उमटावंक शकतात जाल्यार ते एक कितें कंपनी आहा तांची हांगा खंय रे ती कंपनी आहा कसली ती एक तांची एक कंपनी आहा डबल ट्रॅकिंगची करता. ही कंपनीचें नांव कसलें निगम ते कसलें रेल विकास निगम. रेल विकास निगम. हाजे खंय ऑफिस म्हजे फातोर्डा मतदारसंघान आहा म्हूण म्हाका कोणें सांगला. तुमी जर आमकां थंयचे उखलता हांगची पोटली एकूच दिसा आमी पॅक करूंक शकता हें तुमी तकलेन धरा. आनी हें करपाक आमकां सगळें नाका, आमी फातोर्डेकरूच पुरो. एक पयलें आमी एक ट्रेलर कसो दाखोवंक सोदतात. ताणें एक तकलेन दवरचें गोंयकारांक जर कोणाकूय आडायले तांचे सगळ्यांक आमी दोबरात कितें ते करतले. आनी हें करपाक आमी चिंतचें पडटलें. आनी म्हाका तरी ह्या पवित्र लोहिया मैदानाचेर सांगपाचें आहा की आनी बीजेपी म्हणटा ती म्हज्या लायफान नाका. पॉलिटिक्सान भायर बसपाक कोता येता पूण बीजेपी न्ही. आनी हें तुमकां सांगतना हांव मागता दुसऱ्या राजकीय पक्षांकूय बी सगळ्यांक लोकशायेन हक्क आहा उबो रावपाक. सगळ्यांक हक्क आहा आपली मतां मागपाक. तूं जेन्ना मतां मागता तेन्ना मतां फोडून तिसरो जो निवडून येता हेंय बी लोकांक दिश्टी पडटा. स्ट्रॅटेजीक वोटींग म्हणटा ते लोक कितले करतले. आज आमी जिल्हा परिशदेन पळयलेलें आहा ह्या 2 वर्सांत ह्या सरकारान म्हादय विकली, डबल ट्रॅकिंग हाडले, कोल हाडलो. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून लोक बोवाळ मारता, सरकार म्हणटा कोळसो जाय. लास्टाक दोंगर विकले, मोले खावयले. इतलें सगळें जावन लास्टाक म्हणटा स्वयंपूर्ण करपा खातीर गांजा रोया. हे सांगपाक पावले. खंयच्याच मनशाक सोडूं ना. दुकानदार आमचे म्युनिसिपल मार्केटीन आहा तांकां काबार करपा खातीर गोंयचे दुकानदार गोंयचे म्युनिसिपल मार्केटांतलो नाच करपा खातीर एक ऑर्डिनन्स पास केल्ले आहा. आतां हे पायलट जे मोटरसायकल पायलट आहा हे मोटरसायकल पायलटांक काबार करपाक उबर पिकअप म्हणून ड्रायव्ह म्हणून जाल्ले आहा. सुरवात जाली ऑलरेडी. आज म्हजे कडेन प्रूफ आहा. मडगांवचो हांगाचो फातोर्डेचो दामू नायक हे पायलटाक घेवन गेल्लो 4 डिसेंबराक मुख्यमंत्र्या कडेन. मुख्यमंत्र्याक उतर दिल्लें कांय येवचें ना म्हणून. आज आमी मनशाक हाडून ताची ड्रायव्ह बूक करून आमचे कडेन प्रूफ आहा ज्याचेर आमी आज केस करपाचें आहा. म्हणल्यार जे दिगंबर कामतीन ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून मानिल्ले त्या मनशाक खंयच्याच गोंयकाराक त्या जाग्या वयलो निकळावन उडोवप ह्या सरकाराचो उद्देश आहा. आनी हो सरकार कित्याक करता? कित्याक हो चीफ मिनिस्टर आहा तो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, हो इलेक्टेड न्ही. हाका कोणें निवडून दिवंक नासलो चीफ मिनिस्टर म्हणून. हाका दोतोर कसलो म्हणटा तो कोण जाणा. डॉक्टर जॉन्सनान म्हणलें जे प्रेझेंटेशनान म्हणलें हो कसलो दोतोर काय म्हणून. हो दोतोर काय फातर हें ताणें म्हणूंक ना कित्याक तो मातसो देसें. आमी राजकारणी, आमी गटर भाशा उलोवपी आनी ह्या भाशेन एक क्लियर कट आहा की हो फातरूच आसूंक जाय, दोतोर आसूंक शकना हो. इतले कोविडाचे पेशंट मेळ्ळ्या तांचे सगळ्यान पुलमांव जर वीक आहा जाल्यार वास्को गांवाचे पुलमांव वीक आहा. हे कित्याक ते कोणूय सांगतलो तुमकां. जावन तुजो हाका कोळसो जाय. हाका कोळसो कित्याक जाय? कित्याक हाजो मंत्री हँडलिंग करता ते तो मिलिंद नायक म्हणून आहा तो स्टिवडोईंग करता धंदो ताजे कितले तो हाजे कडेन शेअर करता ते आमकां कोणाक कळचें ना. पूण हे सगळें चल्लां आनी हें सगळें चल्लां आसतना म्हाका अशें दिसता की आज जे सरकारान कोविडाच्या नांवान लेबर गेट म्हणून बारीक जे वर्करांक पयशे मेळूंक जाय आशिल्ले ते बीजेपीच्या वर्करांनी खाले. सगळे गोंयकारांक काबार करून आज कसलोच इन्सेंटीव कसलीच पॅकेज कोणाकूच दिना. फक्त पॅकेज कितें आपल्याक घेतात. हो असो सरकाराक घरा धाडपा खातीर हांव मागता की सगळ्या पक्षांनी चिंतपाक जाय.
आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयकारपणाक कितें आसतली आमी कितले आमच्या भितर झगडून आमी खंय पावतले आज सुशिला मेंडीस म्हणटा एक हेराल्डाचेर आर्टिकल बरयला ताचेर ताणें रविंद्रनाथ टागोराचो एक सेंटेन्स घातला डोंट बी डिवायडेड बाय नॅरो डोमेस्टीक वॉल्स सो आमी गोंयांत सगळे गोंयकार एक प्लॅटफॉर्माचेर आमी सगळे जर आसात जाल्यार आमकां हो विचार कित्याक येना हे ते भुरग्यांक सांगिल्लें आहा की आमी एक जावन हे असले गोंय विरोधी सरकाराक घरा धाडपा खातीर जें कितें सुरवात करूंक जाय तें आयच्यान सुरवात करूंक जाय ओपिनियन पोलाक तुजें इतलें प्रिपरेशन आसचें ना हे मिटिंगेक जालां तें हाका चड सपोर्ट मेळूंक जाय सगळ्या मतदार संघांनी जंय आमचे तरी प्रेझन्स आहा थंय हांव सांगता की असल्योच मिटिंग्यो तुमी करा आमचो पूर्ण तेंको ह्या एजिटेशनाक आसतलो एसेंब्लीन तुमी म्हणल्यार तुमचें काम फादर बॉलमॅक्सान म्हणलें की आमचें काम आतां जालें आतां लेजिस्लेट म्हणटना म्हजें एक प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन येता ऑन लिनियर प्रोजेक्ट 29 तारखेक तें येवपाचें आहा तें येतलेंच ताचें डिस्कशन जातलेंच ताजे पयलीं आमकांय बी जर नॉलेज कितें मेळूंक जाय जाल्यार हांव तुमचे बरोबर बसतलो एक तुमकां उतर दिता सरकाराक धारेर धरून जसो जॅक सिकेर धारेर धरतालो तशें आमी तांकां धरतले आनी ह्या धारेन तांकां कातरून उडयतले हें करपाक तुमचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद आसचो ही दोन उतरां आयकली म्हणटली देव बरें करूं विजयबाब धारेर धरा उतरांचो मारय बी दिया ह्या मस्तोडाचो कारण तांकां उतरां कशें म्हणटात एकदां दोनदां सांगल्यार गोंयकाराक दिसता पयलीं एकदां म्हणटा बाबा बाबा म्हणटा नाल्यार भाये घोवूय म्हणपा आमकां कळटा म्हण तशें